अनधिकृत घरां रेग्युलरायज करपाक आतां मेरेन उत्तर गोंयच्यान 3200 आनी दक्षिण गोंयच्यान 3800 अर्जां आयल्यात. सरकाराची टीम तांचो रिव्ह्यू घेवन कितें तो निर्णय घेतली. ज्यांची घरां स्वताच्या जाग्यार आसात तींच रेग्युलरायज जातलीं. सरकार वा कोमुनदादीच्या जाग्यार आशिल्ल्या घरांचेर सध्या तरी कांयच निर्णय ना म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री रोहनान स्पश्ट केलां. Regularization magla, that will be under regularization. People which are in government and Kumudat properties, government has to make a statement in that regard. As of now, we will say whatever is coming under regularization, that needs to be first reviewed. ओवरऑल कितले आसूं शकता गोवान तरी कितले आसूं शकता? रेग्युलरायशनाक जे आयल्या ते जवळ 3800 सावथाचे आयल्या आणि 3200 का कितें नॉर्थाचे आयल्या एप्लिकेशन्स फॉर रेग्युलरायशन विच विल बी रिव्ह्यूड विथ अ टीम. जातून मे बी एक्स मामलेदार और एक्स तलाटी सर्वे डिपार्टमेंटाचे अकाउंट्साचे घेवन कित्याक ते सगळे फिजिकल सर्वेज जावन कॅल्क्युलेशन जावन वी नीड टू नो हाऊ मच द पर्सन हू वॉन्ट्स रेग्युलरायशन has to pay, and this regularization is only for people property in their own land. I mean house in their own property. Own property, not in government land. House in own property, तितलेच regulation is the bill which is passed, and तेच फक्त फॉलो करतात. Not in government land or Kumudat. Not in government and Kumudat. ताजेर पयली गव्हर्नमेंटाचो एक विचार जावपाक जाय ते जाल्ले ना. सो ह्या आसा तेच पयली फेजान जातले. मुरगांव मामलेदार ऑफिस आणि डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान वचून रोहनान परिस्थिती पळयली. थंय तो मिडिया कडेन उलयलो. थंय व्यवस्थित रेकॉर्ड रूम आणि हेर वाठारांनी असिस्टन्स काउंटर जाय म्हूण तो उलयला. सरकाराच्यो चडश्यो सर्विसीस ऑनलायन जाल्ल्यान एजंट सिस्टम खंय बंद जातली. There have been complaints of agents, बाकीचे issues coming up in the offices. ज्यो सर्विसीस आमी ऑनलायन केल्ल्यो आसा तातूंत म्हाका दिसता issues of agents and everything gets cut off. I would like to pass a message to our people that online services ज्यो आमी इश्यू केल्या अंडर द ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ताजी मॅक्झिमम सेवा लोकांनी घेवची जातून ताका सर्टिफिकेट घरा येता. ताका एजंट बी कोण जाय पडना. ही कॅन गेट दीस सर्विसीस एट होम. एज रिगार्ड्स टू म्युटेशन सर्टन थिंग्स वी नीड टू मेक सर्टन चेंजीस बट मोस्ट ऑफ दीस ऑफिसीस आय हॅव सीन की रिकॉर्ड किपींग इज नॉट प्रॉपर. खंयच्या खंय फायली पडल्या रिकॉर्ड सारके मेंटेन ना. ताजे खातीर म्हाका दिसता प्रॉपर रिकॉर्ड किपींग रूम विथ एक्विप विथ स्टाफ ऑफ रिकॉर्ड किपर LDC कोण जाय त्या स्टाफाक कित्याक रिकॉर्ड्स बिकम व्हेरी वायटल डॉक्युमेंट्स फॉर एनी पब्लीक हू वॉन्ट दीस थिंग्स. Secondly, we are looking at CSC services, counters being open, kiosks being open in every area. जातून ऑनलायन सर्विसीस घेवपाक ज्या मनशाक त्रास जाता जाणट्यांक ऑनलायन सर्विसीस घेवपाक जमना जाल्यार तांणी त्या काउंटराचेर गेले जाल्यार ते लोक तांकां तलाटी बरोबर मदत करून दे विल एन्श्योर दॅट दीस फॉर्म्स आर फिल्ड अप अँड द सर्विसीस आर गिवन टू देम वॉट वी हॅव प्रॉमिस्ड द पीपल. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव जुनाचे 16, 17 आणि 18 असो 3 दीस पणजे जातलो. फिल्म फेस्टिवलांत कांय पिक्चरांचे प्रिमियर, कार्यशाळा आणि मराठी सिने कलाकारांबरोबर चर्चेच्यो कार्यावळी जातल्यो. हो फेस्टिवल सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँकेन स्पॉन्सर केला. पेडणेकर ज्वेलर्स वांगडी स्पॉन्सरर आसात. गोंया सयत महाराष्ट्रातूय कलाकार वाट पळयतात तो गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल 16, 17 आणि 18 जून असो 3 दीस पणजे जातलो. प्रत्येक वर्सा प्रमाण हे वर्सा हे फेस्टिवलांत कितलेशाच मराठी सिनेमांचे प्रिमियर जातले. हे फिल्म फेस्टिवलांत हृदयांतर, कासव, दशक्रिया, सायकल, सचिन अ बिलियन ड्रीम्स अशा एकार एक दर्जेदार फिल्मांचे स्क्रीनिंग जातले. ह्या वर्साची तर जर तुम्ही फिल्मां पळयली तर आतापर्यंत फक्त 3 रिलीज जाल्ली फिल्मां, 2 रिलीज जाल्या फिल्मां. एक व्हेंटिलेटर साधारण जुने, आता आमकां 6 महिने सुद्धा जाले म्हणटकूच जुने दिसता फिल्म. गेल्याच आठवड्याक ची वध ची सौका हे दुसरे रिलीज जाल्ले फिल्म आणि ह्या फाल्यां सचिन बिलियन ड्रीम हे रिलीज जाता. ही 3 जर सिनेमा सोडले जाल्यार बाकीची सगळी फिल्मां अजून म्हणजे न रिलीज जाल्ली अशी फ्रेश ज्यांनी कोणी पळोवंक ना. म्हणजे वेगवेगळ्या फेस्टिवलांनी ही फिल्मां जाल्या जशी कासव, दशक्रिया, सायकल, डॉक्टर रखमाबाई, टेक केअर, गुड नाईट ही फिल्मां फिल्म फेस्टिवलांनी रिलीज जाल्या पण ती साधारण म्हणजे सगळ्या प्रेक्षकांनी पळोवंक ना. आता गोंयान हालीं नॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक जी अवॉर्ड मेळ्ळा ती फिल्मां दाखयता. त्या निमतान थोड्याशा प्रेक्षकांनी कासव, दशक्रिया, व्हेंटिलेटर ही फिल्मां पळोवपाची तांकां संदी मेळ्ळ्या. ह्या वर्साचे आमचे टायटल स्पॉन्सर आसात सारस्वत बँक, सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक आणि सहप्रायोजक आसात जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स आणि बाकीचे स्पॉन्सर्स आसात
म्हणजे कला अकादमी आमकां जागो दिताच, मागीर वायकिंग, फिदाल्गो, क्राउन, आणि आमचे मिडिया पार्टनर आसात प्रुडंट आणि सिंधुदुर्ग, जेंची म्हणजे प्रुडंटा सारखे जे चॅनल सिंधुदुर्गात चलता, जेचो विस्तार बांद्या पासून ते राजापूर पर्यंत जो चॅनल लोक पळयतात ते सिंधुदुर्ग लाईव्ह, आणि तसेच 92.7 बिग FM आमचे रेडिओ पार्टनर. प्रिमियर्स आम्ही आता सध्या 3 करतले स्क्रीनिंग, पण आमचेकडे डिमांड असो आसलो की जवळ 8 प्रिमियर ह्या वेळा असले की आपलो पिक्चर दाखव प्रिमियर करचो. प्रिमियर अजून पर्यंत आमकां कॉल येत आसा की महेश मांजरेकराचे 2 पिक्चर आहा, FU आणि फू आणि टेक केअर गुड नाईट म्हणून, तो ते 2 प्रिमियर करपाचे. मागीर पिंपळ, हृदयांतर, संचार आणि अजून 2-3 लँग्वेज. सो आम्ही आता कन्फर्म केला ऑफिशियली पिंपळ एक केला, संचार एक केला आणि हृदयांतर. परत चीफ गेस्ट 4 जाणां आसा. 4 जाणांक माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस, who has confirmed that he is going to come unless something else crops up. मागीर प्रियांका चोप्रा is there, ऋतिक रोशन आणि सचिन तेंडुलकर. सो हे 4 जाणां सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला. आता कोण पावता तो पळोवया. आणि आमचे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तर आसतलेच एज अ ऑर्गनायझिंग कमिटी हेड. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. एमपीटीन वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या यार्डांतली आडावन दवरिल्ली ऑयल स्पील निमाणे काडून नितळ केली. शिपयार्डाच्या यार्डांत फ्लोटिंग ड्राय डॉक वांकडो जावन बुडपाक लागिल्ल्यान ऑयल स्पील सुरू जाल्ली. आता एमपीटीन डॉकांतले 820 लिटर डिझेल आणि 35 लिटर ल्यूब ऑयल क्लियर केल्या. पावसा उपरांत ड्राय डॉकय काडटले म्हूण एमपीटीचे चेअरमॅनान सांगलां. बुडपाक लागिल्ल्या वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या ड्राय डॉकांतले डिझेल आणि ऑयल निमणे एमपीटीन बुधवारा क्लियर केली. मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर मिटींग जाल्या उपरांत 2 दिसां भितर एमपीटीन दिल्ल्या उतरा प्रमाण एक्शन घेतली. Now we have with the WSL officials and our officials. Yesterday we removed the oil. Now we found out 820 liters of diesel in the generator and 35 liters of lube oil. So all have been taken out yesterday evening. Now the floating dry dock is safe in the sense there is no oil now. Only it is steel structure partially touching the ground. So this wreck, this almost is like a wreck. So this will be salvaged only after the monsoon. But before the monsoon, we have taken the oil. So that is the first priority. So we have removed the diesel as well as lube oil. So there is no chance of oil pollution from floating dry dock. And the next one is the Queen vessel. Last year itself, it is having issues. Now we already filed a case in the Honorable High Court of Mumbai. Now the Mumbai High Court also is trying various means for selling the vessel, but they could not do it now. The highest bidder also failed to take over. The Honorable High Court told us also to explore the possibility of at least a removal of that 300-ton bunker oil inside. But since it is submerged in water, the only method is a hot tapping method. But that requires a lot of money, and we are exploring international companies we are consulting. So in that method, a pipe will be inserted through the water and it will pierce through the tank and it will suck the oil. So that's an international companies we have to use it, but the cost, who will bear the cost? Ultimately, the Western India Shipyard has to bear the cost. So with the rate, now we have to go to the High Court next hearing, and whatever the decision taken in the court also, we have to go for it. आतांच अर्द उदकांत गेल्ल्या वेस्टर्न शिपयार्डाच्या ड्राय डॉकाचे ह्या पावसात कितें जायत सांगू नजो. एमपीटीचो चेअरमॅन म्हणटा पावसा उपरांत खंय तो काडटले. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. एक ब्रेक.